बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भोनी भवन संवसाराच्या दोरयान आमच्या जिविताचे व्हडे ताणटाण वाडोवन मोड येता. तेन्ना जायते फावट आमची नदर जेजू वयली हालता धरता. आमी भिरांतीक सांपडटा. जेजू आमच्या सांगाता आसा. तोच काळजाक आमच्या धीर दिता. सांडल्या आत्म्याक तोच वाट दाखयता आनी निराशलेल्या मनशांक भावार्थान भरता. आयज आमी कोणकोणीच्या वावराक वयलो आयतार घालता. देव मोगाल आनी दयाळ. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी प्रमाणीत तशेंच पातक्यांक बरी खबर पडटा. कोणकोणीत आसतल्या आमच्या भाव भयणीक, तांच्या कुटुंबांक आनी तांची सेवा करतल्या पासत आयज आमी मागुया. आमा समेस्तांनी भोव करून कोणकोणीन कश्ट केल्यान जेजूचेर आपली नदर दवरून जिवितान येतले वाडून मोडाक फुडो करूंक तांकां आनी आमकांय ह्या मिसान बलिदानान देवाची कृपा आनी मोग मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची बातकां ओळखून घेवया. मोगाल बापा, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान गोश्ट आनी दूख येतात तेन्ना तुज्या पुताचेर नदर मारून जिविताक फुडो करूंक आमी विसरल्या. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. मोगाल जेजू, तुजे शिकवणेक पाळो दिवंक ना आनी आमच्या भारताक गोवाय जावंक ना. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. पवित्र आत्म्या तुज्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय, पूण आमी आलसायेन आनी संवसारी आशेन भुलोवन तांचेर लक्ष मारूंक ना. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. स्वर्ग तुवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची बातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी सरेस्परा देवा सुर्गीच्या राया स्वर्ग तुवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या गोवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवाचे शरीर, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच इस्कोर, एकलोच मोहिमेस्कोर. आमेन. प्रार्थना. सोर पुरवेदारा आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केले. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक भोर आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोरीशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा होरेबाक सरेस्पराच्या दोंगरार पावलो. तेन्ना एके धुलींत गेलो. सगळी रात ताणें थंय सांगली. अजीत सरेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सरेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सरेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी घोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सरेस्परा मुखार
दोंगर फुटलो आनी खडपाचो चुळो जालो, पूण सोरेस्पोर त्या वाऱ्यान नासलो. वाऱ्या उपरांत धर्मकांप जाली, पूण सोरेस्पोर धर्मकांपेंतूय नासलो. धर्मकांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सोरेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोड शितोल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतूच एलिजान आपले नेस्पा आमोरण तोंड आपले आनी भायर सोडून तो धुळीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर. देवाची वळख. आमचो जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी तुवें आमची सोडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी तुवें आमची सोडवण कर. सोरेस्परा, तूं सांगताय तें चीक दिवन आमी आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोरी. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी तुवें आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक विंगेन येतात. विस्वाशीपण उपजो तेणें आनी स्वर्गांत खावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी तुवें आमची सोडवण कर. बागेंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्तां सगळें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सगळें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्करण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खंत आसा आनी म्हज्या काळजांत थांबोन आसलेली दूख. तर जी मांसा रोगता प्रमाणे म्हज्याच घोंटेरांतली त्याच म्हज्या भाव भयणांक उपकात्ता जाल्यार हांवूच शिरापलो आनी क्रिस्ताक पडसून भायर आयलोलो जावन तयार आसलो. ती इस्रायल पोरचेची तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यान तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केला. सुमूड आनी सेवा धर्म तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां पासावण्यो केल्या. महापुर्वजांची संसक्ती आनी तांचे थावन रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगल्या परस व्हडलो आनी सासणाच्या सासणान वाकाणणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचे उतर. देवाची वळख. उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. सोरेस्पराची वाट हांव पळयत आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सगळ्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणाक आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणी करूंक दोंगरार गेलो. तिणसाण जातूच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण होडे भायर दर्यांत पावून लारांनी गोठोवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या चवथ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियेवन तांणी बोग मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें,
धीर धरात हांव थो भिवू नाका. पेद्रोन पोर्तिपाल करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशीं येसो कर. जेजून म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू होडयावेलो देंवून जेजू सोरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादोळ पळयोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोग मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका बोट धरलो आनी म्हळें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय? आनी तें होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सर पडून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकांनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयची वाचपां आमकां भावार्थाच्यो घडणुको सांगून दितात. 3 भाशेच्यो भावार्थाच्यो घडणुको आमी आयकल्यो. पयले सुवातेर एलिजाच्या जिवितान, दुसरे सुवातेर बागेवन पावलूच्या जिवितान आनी तिसरे सुवातेर अपोस्तलांच्या जिवितान. एलिजा हो देवाचें नांव परगटूंक वावुरता. आनी ह्या राजकी एका गांवांत थंयसर आहाब आनी जेजबेल नांवाची एक राणी ओन भावार्थी आसली. थंयसर जे लोक ओन भावार्थी वो दुसऱ्या देवांक भजताले, तांकां तो जेजू कडेन वो देवा कडेन हाडून वावुरता. एलिजा आपल्या जिवितान देवाचें नांव परगटूंक वावुरता. ह्या लोकांक तो देवा कडेन हाडून वावुरता. आनी हें करूंक तो जैतिबोन जाता. आनी जेन्ना तो जैतिबोन जाता, जेजबेल ह्या राणीक उठवना. आनी ताका लागून एलिजाक मारून ती तोजवीज करता. आनी जें वाचप आमी आयकुना तें वाचप, एलिजा थंयसरलो धांवून अरण्यांत वेता आनी तेन्ना कितें घडटा तें आमी आयकलां. एलिजा जेन्ना अरण्यांत वेता तेन्ना ताका देव वो देवाचो ताळो आयकूंक येता. खंयसर सावन देवाचो ताळो आयकूंक येता काय ताका? वारो जो घोर आसलो त्या वाऱ्यान, वारो वो जातून उजो पेट्टालो त्या वाऱ्यान ना, पूण शितोल वाऱ्यान ताका देवाचो ताळो आयकूंक येता. आनी ह्या शितोळ वाऱ्यान आयलोलो आवाज हो देवाचो ताळो ताका थीर करता, ताका मजबूत करता. तर पयल्या वाचपांत आमकां एलिजाच्या भावार्थाची घडणी सांगून दिल्या. दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलो हो म्हणटा, इस्रायल वर्सां देवान विचून काडलेली. इस्रायल पोरजेक देवान एके भाशेन सगल्या कडसून सायडीन काडून तांकां विचून काडलेली आनी तांकां बरें आसा
तें दिलेलें. जेजू पासून हातूंतलो उत्पन्न जाल्लो. जेजू जो देव आसलो, जो देवाचो राजा म्हूण मानताले, तो पासून इस्रायल पोटीर जावन आयलो. इतले आसून पासून बागेवन पावल म्हणटा राजा तो जायना पूण भक्ती बरी तो जाता आनी म्हणटा कित्याक काय ही इस्रायल वर्सां देवा कडसून पयस वेता. तोय एक देव आसलो. देवाचें नांव हो देवाचेर पाते नासलो. पूण जेन्ना दामास्कस वाटेर तो जेजूक भेटता, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक भेटता, तेन्ना सावन तो जेजूची ही बरी खबर, जेजूची मोगाची खबर दुसऱ्यांक मांडूंक तो वावुरता, भोव करून जुदेवाच्या लोकांक. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणो आमी घेतला. कांय दिसा फाटीं आमी आयकलोलें जेजून ह्यो मासली गेलेल्यो, उंडे गेलेले, देवाक देवासून ते मोडले आनी जे सोरभोंवतणी आसले 5,000 आनी मायज लोक आसले तांकां जेवण दिलेलें. आपोस्तलांनी हें देखलेलें आनी खुशाल बरी जावन तांचो बाबाड थीर जालोलो. पूण कितें घडटा? आयज आमी आयकलां जेन्ना ह्या स्टॉर्म हे परिस्थितीन ते आसात तेन्ना तांचो बाबाड थांबता. जेजूक ते उदकार चलतात ते पळयतात पूण तांकां भूत कसो तो दिसता. जेजू तांकां शिटकायता आनी तांकां तो धीर आनी भरवोसोय दिता की तो तांचे सांगाता आसा. खंयचोय वेळ तो जावं जेन्ना तांच्या जिवितांत तांकां दुबाडो सोंसचो पड, तांच्या जिवितांत वयर सकयल जायत, जेजू तांकां आश्वासन दिता की तो तांचे सांगता आसा आसतलो आनी सदांच तो तांचे सांगता उरतलो म्हूण तो तांकां खात्री दिता. आनी ताका लागून जेन्ना जेजू तांकां थंयसर त्या कारवांत वेट दिता तेन्ना सगळें शांत जाता. प्रितीच्या भाव भयणो, शीस आनी तांचो बाबाड ल्हान ल्हान करून वाडत वता. खुशालकायेच्याच समोरोमणींतूच न्हय पूण जेन्ना वादळ मोदळ तांच्या जिवितांत येता तेन्ना पासून जेजू तांच्या सांगाता आसून तांचो बाबाड धीर करता. आमी आमच्या जिवितांत कितें करता काय? जेन्ना आमच्या सोरभोंवतणी हें दुयेंस आसा तेन्ना ह्या दुयेंसांत आमी एके भाशेन आमचें मन, आमचें काळीज उंचावळें भरलां. वयर सकयल आमचें मन आनी काळीज जाता. पूण तेन्ना आमी जेजूक उलो मारता काय? ओ जेजूचो खाडो आयकून आमी राजी जाता काय? डेल कार्नेगी ह्यो आपल्या पुस्तकान हाऊ टू स्टॉप वरिंग अँड स्टार्ट लिव्हिंग हातूंत एक काणी बरयता. ही काणी जॉन आर एंथनीची. तो म्हणटा जॉन आर एंथनी लॉ बुक्स विकतालो. पूण एक सेल्समॅन कसो ताच्या जिवितांत जायते वायट घडटालें. जेन्ना तो हे लॉ बुक्स विकूंक वेतालो तेन्ना गणिताचें बूक कोण घेनासलो आनी ताका लागून ताच्या जिवितांत जायतें दूख येतालें. पयशे नासले. बायल ताका घरांत येता तेन्ना ताका म्हणटाली कित्याक तूं घरांत येताय? आमची बिलां आमी भरूंक जाय, पयशे हाड. ताका परतून परतून ती एके भाशेन ताका विचारता. जॉन आर एंथनी मनांत एके भाशेन दुबावलो. पूण जेन्ना एका दिसा
तो सगळें सोडून दिवंक सोदता तेन्ना ताची नदर पवित्र पुस्तकार वेता आनी पवित्र पुस्तकार एक वळेचो ताका उगडास येता आनी ती वळ तो वाचता. माथेवाचे शुभ वर्तमानान 6व्या सुरान 31 ते 33 वळी. म्हणटच आमी कितें खातोल्याव, कितें पियेतोल्याव, कितें न्हेसतोल्याव अशें म्हणून हुस्कें काडूं नाका. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात ओन बाबाती. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणोच. ह्या उतरांची ताका उगडास येता आनी ही उतरां वाचून ताचें मन, ताचें काळीज शांत जाता. प्रितीच्या भाव त्या दिसाक धांवन तो सगळें चिंतचें सोडून दिता आनी आपलें काम, आपलें वावर देवाच्या मानाक, देवाचे व्हडयेक लागून तो करता. आनी त्या दिसाक हांव आपल्या तोंडार हांसो घेवन ते लॉ बुक्स विकून तो घरांनी भोंवता. आनी ते लॉ बुक्स घेवन घरांनी भोंवता आसतना त्या एक दिसाची जोडटी, त्या सगळ्या आख्ख्या वर्साची जोडटी ताची बरोवन येता. प्रितीच्या भाव त्या दिसाक तो म्हणटा, जेन्ना हांवें म्हजें जिवीत जेजूच्या हातान सोडून दिलें आनी ताकाच म्हजें जिवीत चलोवंक लायलें तेन्ना म्हजें जिवीत बदललें. प्रितीच्या भाव जॉन न्यूटन अशेंच एका थारवान वेतालो आनी तेन्ना वादळ मोदळ आयलें तेन्ना तो म्हणटा, जें वायट हांव करता तो स्लेव ट्रेड करतालो. आनी तेन्ना जेन्ना वादळ मोदळ ताका मेवता तेन्ना तो म्हणटा, जें वायट हांव करता तें हांव सोडून दितलो. म्हाका ह्या वादळ मोदळान तो साल्वार करता. आनी तो साल्वार जाता आनी तेन्ना सावन आपलें जिवीत जेजूक तो भेटयता. आनी एक गीत तो बरयता, अमेझिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी देवाचेर बाबार्थ दवरूंक जाय. तो आमचें जिवीत चलयता म्हूण आमी सोप मानूंक गरज. आनी आमचेशी जें घडटा तें आमी करूंक गरज. आमचेशी कितें घडटालें? पयले सुवातेर मागणें जें जोर गरजेचें. जेन्ना आमी आमच्या घरांत आसां तेन्ना पवित्र पुस्तक घेवन तें वाचून ताची नियाळ करूंक गरजेचें. तेच रोजार वो आमची खासगी मागणें, पर्सनल प्रेयर आमी करूंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी हें करता, जेजू आमच्या सांगाता आसतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी जेन्ना जेजू आमच्या सांगाता आसा तो आमकां आमचें जिवीत जशे भाशेन शिसांत सांगाता तो आसलो. जेन्ना वादळ मोदळ तांच्या जिवितांत आयलें तेन्ना जेजू तें वादळ मोदळ शांत करता. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी वादळ मोदळांत आसा तेन्ना आमचें जिवीत तोच शांत करतलो आनी ताच्याच पदवी आसा म्हूण आमी थीर भरवोसो दवरूंक गरज. तर हो भरवोसो आमी ह्या दिसान आमकां सगल्यांक मागूं. सगळीं बरोबर आमच्या बाबार्थाची उचारणी करुया. सोप मानता देवा, सर्वविदार बाबा, सगळ्यांच्या रुस्तारा, आमची क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी समारो आमकां मरेताय जल्मलो, पोसला काल आनी पोस सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आमी कितलो.
तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो देवाच्या उजव्याक बसला विंतांच्या मेल्ल्यांची मुक्ती करून घेतलो स्वतमांता पवित्र आत्म्या कातोलिक पवित्र सुवेक भक्तांचो एककार पातकांचे भोगसणे पुरीचे जीवन कोण सासणाचे जीवित आमेन. देवाचेर पातयेवन थोडी आमची मागणी आतां बापाक उबारूया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयस करून आपले पोरे देखींतल्यान आपले गरजेक जेजूचो उपकार जावन बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. क्रिस्ती सरकारी मनशान जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकर्णीक कारभार चलोवन ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोणकोणीत आसलेल्यांक तशेंच समाजाच्या वायटाक घुस्पलेल्यांक आमच्या भाव भयणींनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरून बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोणकोणीत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतेकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोळ भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घालतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेटोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. इतकोजेच्यो गोरसो मनान दवरून दुसरी मागणी आमी करुया. मोगाल बापा तुजेरूच पातयेवन आमच्यो गरजो तुजे मुखार घालल्या. तुजी खोशी जाल्यार आमकां त्यो फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनाला आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सवय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनाला आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख घालीन दिला मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक विगोण जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सवय. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तो स्नेह जावं म्हूण मागा. यान तुमच्या दादल्या बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सरीसभर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापाक आमी तुका भेटूंची देणी तुजे काकृतीन तूंच आमच्या हातान घालता.
तुझे पदवीन ती बदलताय आनी आमचे सडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परात कांय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करून खावूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा आनी सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं आमी तुका दिनवासून खावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बाकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारी थावन जोडून घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सुरेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच गीतकां जय जय. सरस्वराचे नांवी येता ताका जय. उंच गीतकां जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशीन कुश मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काच, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उल्हासाक करात. पयलो बाबाताचो दूत करगोचुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरुंता. तुजें पुनर्जीवन आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची काळज तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या वास्तमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करपून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परात आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सुबेचो उल्हास कर. आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, राम आमचो भोंवडी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पुनर्जीवनपणाचो भरमासो दवरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समस्यांक तुजें भर सरीत तुका मोड पळय फावो कर. आमा समस्यांची दया करून आमी मागता. बालमणी देवाचे माये संगतीन भाग्यव करून दिता. भाग्यव सुजे आनी सग पालू तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मागोवली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा घालून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व
आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन देव घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस, आनी आमकां दायणेक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्ते आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सगुंदराचे जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बोरवाशान आवतरेता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखंडांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरती आनी मोहिमान ती सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतान म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिल्ली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिल्ली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिल्ली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ही सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची प्रार्थना. मोगाल बापा, तुवें संस्कारलो पयस प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळ्ळो आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी धिरायेन जियो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोने आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे